आज आमची केंद्रीय आणि कार्यकारी समितीची जोड बसका हांगा जाली। जागृती आंदोलन म्हणा किंवा बचाव आंदोलन म्हणा, हे आंदोलन मगो पक्षान फुडें व्हेल्लें आसा। मगो पक्ष हे आंदोलन प्रत्येक मतदारसंघात पंचायत लेवलाक करूं सोदता। तिसरें आंदोलन आमचे बिचोले आसा। खंयच्याच गोष्टीचे सरकाराक पडूं ना काय कितें असो एक विचार चर्चेक आयला। म्हादयचें सरकार स्पश्टीकरण सारकें करना, मायनिंगाचें सरकार स्पश्टीकरण करनात, अनएम्प्लॉयमेंट वाडत गेला त्याचें स्पश्टीकरण सारकें ना, बजेट वाचलें म्हणून जायना, फाटल्या वर्साचे बजेट केल्ले कितले यूज केल्या आनी खंयच्या कामाक कितले यूज जावना हे त्यांनी पळयलां काय कितें? काय प्रत्येक जाण आपल्या खातीर थंय वावुरता। त्या खातीर सरकारान बेगिनात बेगीन हे नोटिफिकेशन किंवा रिजर्वेशन कितें आसा तें डिक्लेअर करचें आनी प्रत्येक पक्षाक एक संदी दिवची निवडपाक आनी सगळ्या गोंयभर निवडपाक।